तुजो बावडो कृपा तुजी जोडो आयल्या ही जीण तांडू तू एकलो सांगचो सोमी तू एकलो सांगचो दरी ही आमची तिरपातिणी आज करता हुसारी तू एकलोच पुरो सोम्या तू एकलोच पुरो तुझे विणे जिणे केरीस ना सोमिया ना तारो तू आमचो आराम शेवो तुझे तैमाक विशेव करो पाक्या पासून जीवस भेटोन मोको सोयीस तू करो बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोर पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाच्या बहिणी भावांनो आज जेजू बाळकाच्या नोवेनाच्या दिसा देव आमकां कसलो संदेश दिता गाय फियात वोलुंतास तुवा जेजून आमकां शिकयलें मरयेनी तशेंच म्हळें फियात कन्नडांत आमी देवरा चित्ता म्हणटा आमी आमच्या बापा मागण्यांत सदांच तें आमी म्हणटा अब्राहमाक कठीण कश्ट लागले एकलोच ताजो मोगाचो पूत ताका सॅक्रिफीस भेटय देवान फरमायलें फियात म्हणालो तो आयचें स्तोत्र 115 अशें अब्रामाची बोगणां 8 विटे उसारता खंती दुखींत हांव बुडलो सर्वेस्पराचें हांवें नांव काडलें सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हज्या आदाराक पाव म्हूण मागलें अशें जावन दी आमचें मागणें देवाची खुशी करूंक आमकां कश्ट मारतना हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आणि तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनाचे दोतोनाक विसरून वायट आदरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या सर्वगिवान सदांच हांव कुवार मरी सगळ्या दुर्दां आनी भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची कागूद करूं आनी आमची सगळीं पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया कागूद कर सोम्या कागूद कर क्रिस्ता कागूद कर क्रिस्ता कागूद कर सोमिया कागूद कर सोम्या कागूद कर प्रार्थुया जेजूच्या भोव पवित्र नांवाचें मीस मोगाळ बापा जेजूच्या भोव पवित्र नांवाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका अर्गां दिता ह्या जिवितांत जेजूच्या नांवाची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आमकां फावो कर क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. ह्या गडिता उपरांत देवान अब्रामाची परीक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहाम जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, गे तुज्या पुताक, तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो याज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राम उठलो आनी ताणें आपलें गाडू आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतलें. होम बली भेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ल्या सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयस तावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्रामान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगाता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचून स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी पाटी येता. अब्रामान होम बली भेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इजाकाच्या खांद्यार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगाता मुखार समकाले. मुखार वेता आसतना इजाकान आपल्या बापाय अब्रामाक उलो केलो, बापा कितें पुता? ताणें विचारलें. इजाकान म्हळें, आबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? अब्राम जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवूस पळयतलो. आनी ते दोगी सांगाता मुखार समकले. अशें तें देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्रामान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुता इजाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो. उपरांत अब्रामान आपल्या पुताक जिवेशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सोरेस्पराच्या दुतान सरगारतावन उलो मारून म्हळें, अब्राहाम. ताणें जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात लायनाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवान भेटोवंक तूं पाटी सरलो नाय. तवळ अब्राहामान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एक जिलकुटांत शिंगा सिरकोन आसलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहामान वचून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्राहामान त्या जाग्याक याहवे इर्रे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सोरेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सोरेस्पराच्या दुतान सरगार तावन दुसरे फावटी अब्रामाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सापूत दितां. अशें उलयता सोरेस्पर, तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटीं सरलोय नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी मळबा वयल्या नेकेत्रा परी आनी दर्याचे वेळेर आशिल्ल्या रेबे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी याज्ञा पाळली देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्राम आपल्या साकरसाशी फाटीं आयलो. ते सक्कड बेरशेबाक गेले आनी अब्रामान थंय वस्ती गेली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. सोरेस्पराच्या मोगान भरलां म्हजें काळीज, कित्याक ताणें आयकून घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशी परतिले. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. मरणाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकांत म्हजेर आयलो. कथीत दुखींत हांव बुडलो. तवळ सोरेस्पराचें नांव काडलें. सोरेस्परा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागलें. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. कितलो उदार आनी दयाळ सोरेस्पर, कितलो काकोळतीन भरलोलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्यांक सोरेस्पर राखता. हांव आसलो निरादरी, ताणें म्हाका वाटयलो. जिवंताच्या गांवांत सोम्या हुजीर हांव चलतलो. उद्गार.
सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केलो. ही बरी खबर परगटचे मनेरपण आमचे ताबेन सोडून दिल्या. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू एका दोनीर सोडलो आणि पेल्या तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो. तेद्वा थोडे जण एका आरीच्या पिडेघराक ताज्या खाटये सुमेत जेजू सरशी हाडून आयले. हांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें, धैर गे पुता, तुजी पातकां तुका बोगसाली. हें आयकून शास्त्रां मदले थोडे हो देवनिंदा उलयता म्हूण आपणा इतल्याक गुणगुणूंक लागले. जेजू तांची चिंतना जाणा जावन तांच्या लागीं म्हणालो, तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिंतना आटयतात कित्याक? खंयचें सड सोंपें? तुजी पातकां तुका बोगसाली म्हणचे, वा उठ आनी चल म्हणचें? तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक? आरीगराक तो म्हणालो, उठ, खाणगे तुजी खाट आनी चल घरा. तो उठलो आनी घरा गेलो. हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावानो, पयल्या वचपान तुमी आयकले 22वा अध्याय. अब्राहम, उठ, खाणगे तुज्या एकाच तुज्या मोगाच्या एकल्याच पुताक इसाकाक आनी मोरिया त्या गांवच्या दोंगरार ताका साखरीपीस भेटय, ताजे यज्ञ कर. 17व्या अध्यायांत तोच सरस्पर म्हणटा, अब्राहम, हांव तुजी संतत वाडयतलो. चड आनी चड राष्ट्रां तुजी गानां गायतलीं. तुका हांव संवसाराचो वडील कसो करतलो. 18व्या अध्यायांत सरस्पर म्हणटा, अब्राहम, तुजी बायल कित्याक हांसली? ती म्हणाली, हांव हांसोंक ना. तूं हांसली. पळय, देवाक जायना म्हणलें कसलेंच ना. तुका एक पूत जल्मातलो आनी नेखेत्रां भशेन, दर्या रसलेच्या रेवेच्या खना भशेन तुजी संतत वाडटली. आनी होच देव आयच्या पयल्या वचपान तुमी आयकले. गे तुज्या पुताक, वच त्या दोंगरार आनी ताका साखरीपीस भेटय. देवरा चित्ता, देवाची खुशी जावं. वाटेर पूत इसारता, बाबा, लांकडां आसात, उजो आसा, बली भेटोवंक शेळी खंय आसा? देवूस प्रोविदेबीत, देव तें पळोवन घेतलो. डोंट वरी. पुताक ताणें सांगूंक ना, आमी पाटी वशया. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुका आनी म्हाका आमच्या जिवितांत देवाची खुशी करूंक कश्ट लागल्यात. 1982 आयताराची लितुर्जी म्हणले त्या हात पुस्तकांत हो नियाळ आयलो. समवेर इन ऑगस्ट. कर्नाटकांत कठीण दुखोळ 81-82 इश्वेंत. आनी हाचो फायदो उठोवंक लागले भिकाऱ्यांचो धंदो करचो एक गँग. सोमवार पेठ त्या गांवाक तो आयलो कर्नाटकाच्या
आनी त्या हळ्ळेंत असल्या एका घरा तांकां खबर आसली 8 जाणां भुरगीं अखरेच्या चेडवाक जय मेरी ताजें नांव 200 रुपये दिवन ताका मोलाक काण गेले. धरन ताका टेंप्यार उडयतना तें रडलें. आवय रडली, अम्मा अळबेड देव रचित्ता, अम्मा अळबेड देव रचित्ता अशें म्हणून तिच्या नदरेत तावन तें नपयत जालें. बेंगळुरांत भिकाऱ्यांचो धंदो करच्या एका मालिकाक तांणी 500 रुपयांक विकलें. मालीक निष्ठूर आनी कठीण. ताणें एक ब्लेड खाण गेली, ताजे गाल चिरले. देव रचित्ता. एक बोडी खाण घेवन ताजो दोळो खोंकताना बायल आयली, बायलेन आडयलें, दोळो बचाव जालो. देव रचित्ता. आपलेंच गाडीचें मेळ्ळें शर्ट खाण घेवन त्या चेडवाचेर ताणें घालें. देव रचित्ता. हर एक दीस ताका टावनांत वचून बेंगळुरांत भीक मागूंक आसलें. कशें भीक मागताले? भिक्षेकुडी न्ही, देव रचित्ता, देव रचित्ता. देवाची खुशी, देवाची खुशी. 20-25 रुपये ताणें सांजेर हाडी घातल्यार हो मालीक ताका पोटाक खोटो घालून भायर न्हिदायतालो, निस्मेद दिनातलो. देव रचित्ता, देव रचित्ता. एक दीस बेंगळूर ट्रिवेंड्रम लग्जरी बस, त्या बसा लागीं भीक मागताले. देव रचित्ता, देव रचित्ता. एक तरणाटो गल्फांतल्यान आयिल्लो, ताका हें विचित्र लागलें. चेडवा लागीं ताणें स्टोरी विचारली. सगळी ताजी जिणी चेडवान विवासिली. चेडवाक घेवन त्या मालकाच्या झोपडेक गेलो. 100चे 10 नोट काडले, ताका दिले. खुंडोगी खुंडोगी बहुत हो गया म्हणालो. कुशेन ताका ताणें हाच्या लागीं दिलें. देव रचित्ता. ह्या तरणाट्यान केरळाच्या कोट्टायमांत माउंट असिसी बोर्डिंग स्कूल, तलयोरा परंबू, थंयसर ताका एडमीट केलें. बरें ट्रिटमेंट जालें आनी तें हेरां भुरग्यां भशेन एलीट भुरगें कशें जालें. सोबीत युनिफॉर्म, सोबीत बरें शिकप. देव रचित्ता, देव रचित्ता. हर एका वर्सा एसेंब्ली जाताना ताजी स्टोरी देव रचित्ता. देवाची खुशी जावं ही स्टोरी सगळ्या भुरग्यांक ताणें सांगूंक आसली. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची खुशी ही काणी, ही नी स्टोरी तुमकां सांगली, म्हाका तितले कस्ट लागूंक नात. पूण म्हज्याच जिणेंत थोडबोटी मस्त कस जाल्यात ही देवाची खुशी करूंक. सुमार एक 50 आनी 2 वर्सां आदीं रोमांत आमी पिकनिकाक गेल्ले. 10 जाण ब्रदर, 9 जाणांक कांय जावना. म्हाका एकल्याकच कठीण जखमी जाली. एक्सिडेंट. देव रचित्ता? नो, थोडेच म्हयने आयले वर्दीक. हें कितें एक्सिडेंट? आनी हांव गांवांत आयल्या उपरांत मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हजी एकलीच बहीण 5वी, उरल्यो 4 जाणां कार्मेलीत माद्री, ही खाजार जाल्ली. दोगां मासूम भुरगीं, चेडो 12थांत आनी म्हजी बाची 10थांत. तिका ओवेरियन कॅन्सर. वाय? आनी त्याच वर्सा देव रचित्ता जावंक ना म्हणून म्हाका सुलाबायेन. म्हजी मोगाची मम्मा कशें म्हणी कर, हांव एका लागशिल्ल्या कॉवेंतांत आसलो. देवा, तिका सिरियस जाताना तिजे लागीं आसोंक म्हाका जाय. आनी ती देवादीन जाताना, मरण पावतना म्हाका वचूंकूच जावना. कित्याक? आजून म्हाका आन्सर ना. देव रचित्ता. आज हांव फाटीं पळयतना हे म्हज्याच बऱ्याक आनी लोकांची चड मोगाची सेवा करूंक देवान केलां हें म्हाका बरें म्हूण आतां दिसता. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या 2 वर्सांनी तुमच्या घरांनी असले प्रस्ताव आयल्यात, संदर्भ आयल्यात.
देवाची खुशी देव रचिता म्हणून कश्ट मारल्यात. अब्राहम एकल्याच पुताकान घेवन कितले दीस ताणें काडले मोरिया दोंगरार वचूंक. पुतान तें विसरतना तो रडलो, पूण देव रचिता. तर आज जेजू बाळकाचें नोवेन आमी करतना जेजूचो साक्रामेंत घडलेलो दीस आमी समारंभतना आमकांय जेजू बाळोक हें अजाप करून दी. देवरा चित्ता. आमेन. बरितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. Undo gowanso, wajna kanso, for mountainso, amcha kastanso. Undo gowanso, wajna kanso, for mountainso, amcha kastanso. Svikar korun ye bapa. बदल मगदामा सान क्रिस्ताच्या. स्वीकार करून ये बापा. बदल रक्तामा सान क्रिस्ताच्या. संतोष बरितायच्या वर्त्या दिसा काणिको घेवन आमी आयल्या बापा. ओपून दिता वर्त्या मोगान तुका स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचें मिसाचें बलिदान मोगाळा बापाक मानता तसलें जामून मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या एका पवित्रेच्या दबार सर्वस्वर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण आमी पातयेता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी बी सर्वेस्पराक पावता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशा आमी करूंक सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सदांच आनी सर काळी आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. मोगान आमी जेजूचें मरण समरमता. जिव्या भावार्थान ताजें पुनर्जिवंतपण परगडता. थीर बरवशान ताज्या पुनर्येण्याक आमी अत्रेगून रावता. देखून आतां आंज बोडव्या सांगाती संतां भक्तां बराबर तुजें किर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संस्था बदलाच्या वैभवान उंचरगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे ताका जय. उंचरगी तुका जय जय. बापा, तूं खरोच पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. त्याच परीन जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेज घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज, नव्या
आनी सासणीक खोराचे हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या उडासाक खोरात. Bătăsă găt părgătuia. सोम्या जेजू आमी होवून डोकाता आनी हे कालसिंतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवान येवसर आमी तुझे मरण परगटता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुजे पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा, सगळे याजनिकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे मेळ सांगाती भगेवन जुजे तिजो पोती भगेवन धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन 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 आमेन. तुजी कुशी सर्गा जाता तशीच म्हज्या काळजांती जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां अंतराळेंत पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सरेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी जेजूक आमी अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार कागुलतीन सर पातकांतली सुटय आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी आमचो जेजू. बापा तुजी कुशी जावं ताणे मुळे आमकांय तें सो शिकयता. आमी सुभागी. सोम्या म्हजे भितर येवचें म्हाका वडोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये
तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. राखून आसा हांव सोमिया दैवीक पोशण दिवच्या मोगाळ दन्या. दिताय म्हाका तूं व्हड एक जेवण तुजे मांसानी रगत. आत्मो म्हजो वाशेता सेवच्याक जेजू तुका लालेता. घेवच्याक भूक मोची तांता तान मोची वागता जेजू तुज्या येण्या. आत्मो म्हजो वाशेता सेवच्याक जेजू तुका लालेता. घेवच्याक भूक मोची थांबता तान मोची वागता जेजू तुज्या येण्या. कळसादारार उबो आसाय मोगाचो तुजो उलो दिताय. तुका वळखता आनी दार उगडता काळजांत त्रास करूंक दिता. आत्मो म्हजो वाशेता सेवच्याक जेजू तुका लालेता. घेवच्याक भूक मोची तांबता तान मोची वागता जेजू तुज्या येण्या. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन आमी हो सक्रामेंत समारंभलो. जेजूच्या नांवांत आटाप्रली तुजी सकत आमकां आज मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वसोन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. जेजू बळकाचे नवेन प्रागाच्या भुरग्यां सांगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर तरेच्या गरजांनी तो आमकां पावलो. पिडा गूण केली दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. आमच्या सर गरजांनी तो पावता. बाळक जेजू म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान दिताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमची तेसांवां प्रार्थुया. ये भाग्यवान जेजू बळका, तुजी सर पदव्याच्या भितरान उडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललेलो आसता. तुका पत्यनेन उलो मारतल्या सकटान दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमचे बापा सुर्गेंच्या तुजें नांव पयस जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी सरता तुजे संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आमकां दी आनी आमचे चुयेलां बक्षितांव जशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले सरस्पो तुजे स्त्रियां भितर तूं सदैव सदैव तुजो पूत जेजू. भगवती मरिये दोच मे आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा. आनी देवाचो पूत मनीस आनी जालो आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे.
जेजू बळकाक मागणे ये अजबंचा जेजू बळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार पडोन आमी मागता तुजे इतल्या बिरमोतीन भरले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्वीकारून दी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी खाड आमचे वेले सर कश्ट आनी निराशपण तुजी कुमोक आनी पुजवान आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुचाक सदां सर्वदा आमेन अर्घ ये बो उद्दार बाळोक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या ह्या व्हडा उपकारा खातीर आमी अर्घां भेटूंक आमी आयल्या तुजे काकुलती आनी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार सगळे आमचे पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या पंचायी माझी मरिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत तुजी खळणांतली दैवीक मजत जोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन स्वामी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवें रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान तो रावो तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो तुमकां राखो तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवेन जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससनाक आमेन जेजू बाळका नमन तुका ये जेजू बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेर घाल वाळय कुरपेज वेंगीन तुज्या सदां सांबाळ दवर बेसांव आमचेर घाल वाळय कुरपेज वेंगीन तुज्या सदां सांबाळ दवर देवपण सांडून आयलोय ह्या संवसारी मनशारूप घेतले मोरयेद्वारी पातकान बुडलेले तुजे परचे उदेवन आयलोय तूं सुर्या परी ये जेजू बाळका नमन तुका ये जेजू बाळका वंदन तुका बेसांव आमचेर घाल वाळय कुरपेज वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ दवर बेसांव आमचेर घाल वाळय कुरपेज वेंगेन तुज्या सदां सांबाळ दवर मोगाळ पुत्रा सोवे औपारी आशिर्वादी आमकां बागेवन कुर्साचे कुरवेन इब्राम काम सदैव आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नावी आमेन.